साखळे बीजेपीचो उमेदवार प्रमोद सावंतान प्रचाराक बरोच नेट लायला. ताका खंय लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. विरोधकांचे आपल्याक परवा ना, बीजेपी परतय साखळे सीट काडटाच म्हणून प्रमोद उलयला. साखळे बीजेपीचो बालेकिल्लो, ताका खंय कोणूच सुरुंग लावंक शकचो ना. आम्ही पळयता की जो लोकांकडल्यान प्रतिसाद लाभता, आमकां खात्री आसा की विजय हो निश्चित आमचो आसाच, पण मोठ्या मार्जिनान आमी जिखतले. जरी ह्या मतदारसंघातल्यान हे फावटी आमच्या विरोधात 6 जाण कॅन्डिडेट आसा. आमकां त्याची पर्वा ना. मागीर काँग्रेस आसूं, राष्ट्रवादी आसूं, आप आसूं किंवा तो गोवा सुरक्षा मंच आसूं, लोकांनी ऑलरेडी डिसायड दिल्ले आसा. लोकांक चड फावटी फटोवंक शकना. लोकांक आमी लोक जे आसा ते सुज्ञ आसा. लोकांक भाशा, देश, सुरक्षा सगळें खबर आसा. ह्या गोंयचें रक्षण कोणी केलां हेंय खबर आसा. ह्या गोंयची उदरगत कोणी केल्या हेय खबर आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जे डेव्हलपमेंट दिसता ते फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ले डेव्हलपमेंट आसा. कशा पद्दतीन गोंयच्या प्रत्येक नागरिका खातीर वेगवेगळ्यो काडलेल्यो सोशल सेक्टरांत त्यो येवजण्यो सगळे जाणा. आनी त्याच्याच बळाचेर आमकां परत एकदां ह्या मतदारसंघात खरोखरूच साखळी मतदारसंघ पयलींचो पाळी मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीचो बाले किल्लो, हेका कोणच सुरंग लावंक शकना. आमी आतां सगळे कडेन भोंवले आसा. प्रत्येक हेच्या कॅम्पेनिंगाक हांव गेल्लो आसा. तेन्ना निश्चित हे आमचें कमळ हें फुलतलें आनी प्रत्येकाचो प्रतिसाद जो आसा तो बऱ्यापैकी भारतीय जनता पार्टीक आमची आसा. नवे एनसीपीचो उमेदवार विन्सेंट रॉड्रिक्सान घर घर चलो अभियान सुरू केला. ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. विन्सेंटाच्या मॅनिफेस्टोंत युवकां खातीर फुटबॉल ग्राउंड आनी नुवेकारां खातीर हेल्थ सेंटर सुरू करपाचो प्लान आसा. तो विनिंग कॅन्डिडेट म्हणून तयारेक लागला. I have been touring the constituency for the past few days, and the kind of response that I am getting for my campaign is tremendous. I am extremely happy and I am confident that I will win the ensuing elections, as the youth as well as the people from all walks of life are supporting me. I have a vision for Nuve constituency, and my vision I have highlighted in my small manifesto, which I will be distributing to the people. Most of the villages lacks a football ground, except one village in Nagwa. The rest of the villages are lacking a football ground, and hence I am determined to put up the state-of-the-art football stadiums or football grounds in my constituency. In my manifesto, I have also assured the people that I will provide a 24-hour resident doctor with ambulance facility, as this is the need of the hour. As when the people get sick during night time, they have hectic problems in getting a doctor. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. नमस्कार.